नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्षपदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत काँग्रेसीचे युवा आनी फुडारी वाडट्या बेरोजगारीक लागून देंवले रस्त्यार पुलिसांनी कांय वांगड्यांक घेतले ताब्यात। चिंबलकरांचो निशेध जातलो आनी खर, आमी आमची रणनीती वेळ येतकीच करतले जाहीर, चिंबलकरांची शिटकावणी। तुवें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान केली मान्य। बेगीनूच ओपीडी सेवा जातली सुरू। फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीक लिंक करपाचो सरकार करता विचार, सांगता मुख्यमंत्री। हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार न्यायालयांत आयलो शरण। रेडकाराक हणजूण पुलिसांनी घेतला ताब्यात। उच्च न्यायालयान रेडकाराचो न्हयकारिल्लो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज। भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 30 आनी 31 जानेवारी येतले गोंय दौऱ्याचेर। 2027 जावपी वेंचणुके विशीं दितले कानमंत्र, सुत्रांची म्हायती। दाबोळे विमानतळ जावचो ना बंद, मंत्री माविन गुदिन्होचो टॅक्सी चालकांक आश्वासन। गोंयांतल्या पर्यटनाक दाबोळी आनी मोपा हे दोनूय विमानतळ म्हत्वाचे, सांगता मंत्री माविन। आनी आतां खबरो विस्तारात। राज्यांत वाडत आशिल्ल्या बेरोजगारीचो निशेध करपाक बेरेस्तारा काँग्रेसीचे युवा आनी फुडारी रस्त्यार देंवले। गोंयच्या तरणाट्यां मदीं वाडत आशिल्ल्या बेरोजगारीक लागून भाजप सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला आनी बेगोबेग दुरुस्तीची पावलां उबारूंक ना जाल्यार आंदोलन चड खर करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या। बिरेस्तारा युवा काँग्रेसीन बेरोजगारी आनी म्हारगाये आड पणजे मोर्चा काडलो। आल्तीनच्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याकडेन वचपा खातीर भायर सरिल्लो मोर्चा पुलिसांनी पणजे आडायलो। स्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलिसांनी कांय कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, पक्षाचे सहप्रभारी अंजली निंबाळकार, युवा काँग्रेस अध्यक्ष अर्चित नायक आनी हेर कार्यकर्ते मोर्चात वांटेकार जाले। या वेळार व्हडा संख्येन पुलीस फौज तैनात आशिल्ली। मुख्यमंत्री हांच्या नेतृत्वाखाला सरकार हुकुमशाय मार्गान काम केल्ल्यान सगळे कडेन दादागिरी चल्ल्या। बेरोजगारी वाडिल्ल्यान ताचो निशेध करपा खातीर मोर्चा काडलो। शांतीकायेन केल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी दादागिरीच्या मार्गान आडायलो। लोकशायेत शांतपणान निशेध करपाचो अधिकार दर एकल्याक आसा, हो अधिकारूय गोंयांत ना, अशें युरी आलेमावन म्हटले। गोंयांत आयज बायलां सुरक्षीत ना, बेरोजगारी वाडत आसा। बायलां सुरक्षीत नात हाची मोर्चा आडोवपी बायलां पुलिसांक लज दिसपाक जाय, अशें अंजली निंबाळकार हाणें म्हटलें। युवा काँग्रेसीच्या सोपूतविधी सुवाळ्या उपरांत दनपारा बेरोजगारीचो निशेध करपा खातीर मोर्चा काडिल्लो। The unemployment problem, the corruption, the scams, and आज जेन्ना she's an ex-MLA, the way our in charge is being handled, or I can say this is basically working on the dictatorial rule of Dr. Pramod Sawant. Democracy in protest करपाचो आमचो राईट, हो हक, आणि या हक्का पासून जो डिक्टेटोरियल सरकार चलता, the police have failed. आज गोंयांत जो क्राइम जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, डेकॉयटी जाता, हो सरकारूय न्हिदलो। आज जे राईट आमी आज प्रोटेस्ट करता फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, आणि आज म्हाका दिसता युथाचे भुरगे मुखेलमंत्री लागीं सांगताले जे जॉब स्केमा विरुद्ध, जे अनएम्प्लॉयमेंटा विरुद्ध, आज जे हिंगा मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री, हो सरकार कितें आहा? मुखेलमंत्री आज आणि ह्या पद्धतीन जेन्ना आज एक प्रोटेस्ट, दिस इज आवर राईट, या आझाद मैदानान कितलेशे लोक मेले, या राईट चोरी चोयल्यार ही हुकुमशाय, ही दादागिरी या बीजेपी सरकारान दोतोर प्रमोद सावंतान बंद करपाक जाय। वी आर फायटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ, against corruption, against crimes, against murders, and policing in that dadagiri kotai. There is no system. We were going there to protest. We asked for a permission. They denied it. So when will the chief minister realize the aspirations of the youth? मैम सिंपल है, हम लोग आज यूथ कांग्रेस की तरफ से सीएम के घर पे संवैधानिक रूप से जो हमारा हक है उस हक के हिसाब से सब लोग मिलके शांतिपूर्वक सीएम को मिलना चाह रहे थे, ये पूछने के लिए कि आज जो युवा कांग्रेस हो या यूथ
महत्व जो गोवा का है उसको आज नौकरी नहीं मिल रही है, करप्शन जो हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके हम लोग आज गोवा की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि सीएम ने असेंबली में भी जो यूरी जी हमारे एलओपी है उनको भी आंसर्स बराबर से नहीं दिए हैं, और वो आंसर अब जनता रास्ते पे उठ के उनसे मांगना चाह रही है। उसके लिए ये पुलिस आगे करके जो हमें असंवैधानिक रूप से रोका जा रहा है, क्यों पुलिस, क्यों डर किस बात का है? सीएम को, उसके मिनिस्टर्स को डर किस बात का है? इतनी पुलिस क्यों लगाई है? क्यों पुलिस लेडी यूनिफॉर्म्स लेके हमें इतना रोक रहे हैं? आज वो लेडी यूनिफॉर्म में जो लड़की है, आज उस लड़की को भी दर्द होना चाहिए कि आज जो अत्याचार महिलाओं पे प्रमोद सावंत कि ऐसी औरतें आज यूनिफॉर्म पहन के हम जैसे महिलाओं का रक्षण नहीं कर पा रही है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बुधवारा चिंबलकार आणि मुख्यमंत्र्याची प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभावयल्यान बसका जाल्ली, मात चिंबलकारांनी ह्या बसके उपरांत खर तिडक उक्तायली। मुख्यमंत्र्यान बसकेत 25 कोटी रुपया ह्या युनिटी मॉलाचेर खर्च केल्ल्याचे सांगिल्ल्यान चिंबलकारांक शॉक बसलो। हे 25 कोटी खर्च खंय जाले असो अजापीत करपी प्रश्न चिंबलकारांक उपरासला। फाटले कितलेशेच दीस जाले चिंबलकारांचे प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ नाका म्हूण खर आंदोलन चालूच आसा, मात अजून मेरेन हो प्रश्न तडीक लागना। बुधवारा चिंबलकारांनी मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेतिल्ली। मुख्यमंत्र्यान खंय तांकां फकत 20,000 चौखण मीटर सरकारी जमनीची गरज आसा म्हूण सांगिल्ले, पूण पर्यावरण संवेदनशीलतेकडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळावे तिडकले। 25,000 चौखण मिटरा वयर बांदकाम केल्यार वाठार नष्ट जातलो अशें थळाव्यांचे म्हणणे। आरटीआय 9 माळ्याच्या बांदावळीची येवजण दाखयता, तरी लेगीत सरकार फकत 4 माळ्याचो दावो करतात। जाल्यार ही 9 माळ्याची बांदावळ कोणा खातीर? कुस्कुटा इतले लेगीत काम जावंक ना जाल्यार 25 कोटीचे खापर सरकार चिंबलकारांच्या माथ्यार फोडपाक सोदतात वय? मुख्यमंत्र्यान हाजी जाप दिवची, चिंबलकारांचे मागणे। काल आम्ही सीएमांक मेळ्ळे, जशें तेणी आमकां आमच्या 15 तारखेच्या एजिटेशनाच्या वेळार एक उतर दिल्लें की 2 दिसांनी आपूण तुमच्या बरोबर चर्चा करता म्हणून। आमकां आशा आसली की ते आमचे कडेन खूप सकारात्मक रित्या आमकां कितें बरी खबर दितले म्हणून। पूण जशें आमी काल तांकां मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की आमच्या मुख्यमंत्र्यान आपलो शब्द पाळूंक ना, आमची सगळ्यांची निराशा केली। ताणी परतून तेच टुणटिणय वाजयलें आणि सबंद गोंयकारांचो असो समज करून दिलो की हांगासर या तळ्यार या वेटलँडान 4.5 लाख जमीन आसा आणि आम्ही सरकार हांगासर मागता कितकी जागा फक्त आणि फक्त 20,000 स्क्वेअर मीटर। तो प्रकल्प रद्द जावपाक शकना म्हणून कोणाच्या बापायचो फात रे हो, कोणाच्या बापायचो फात? इतकी तुम्ही मिजाज उलयता, धाडस कशें जाता तुमकां इतकी मिजाज उलोवपाक? जर तर तुम्ही म्हणटा 25 कोटी तुम्ही खर्च केले म्हणून, आता सगळे सोशल मीडियाचे हांगासर सगळे बसलेले आसा, प्रेस मीडिया बसलेली आसा, गेट ओपन आसा, वचून साधो कॉमन मनीस सुद्धा
तर पळयतलो ते 25 कोटीचे काम झालं ते 25 कोटीचे काम ते कोणाक म्हटलेला मारता. आणि जर तर तुम्ही स्टील स्ट्रक्चरूच जर हांगासर तो उबो जर करता आसत तो तुझ्यानी खंय व्हरून घालपाक जाता. फाल्यां म्हणटलो तूं ना 25 कोटीचे हांगासर न्ही 25 कोटीचे आम्ही ऑर्डर दिवन दवरलेली आसा मटेरियलाची कामाची जे कितें करतलो त्याची त्याचे सगळे परिणाम आम्ही कित्याक भोगपाचे चिमलकरांनी कित्याक भोगपाचे याचे उत्तर आमकां मुख्यमंत्र्यांनी दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उच्च न्यायालयान अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारल्या उपरांत बेरेस्तारा हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार म्हापशा न्यायालयात शरण आयलो. उपरांत हणजूण पुलिसांनी रेडकाराक ताब्यात घेतिल्लो. त्या उपरांत न्यायालयान रेडकाराक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फायर मारल्या. 6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्चबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. उपरांत 7 डिसेंबराक पुलिसांनी तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकाराक चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात आपयिल्लो. त्या वेळार सुमार 100 लोकांचो जमाव घेवन पुलिसांचेर दबाव घालपाचो आनी तपासांत अडथळे हाडपाचो यत्न केलो. आदले सरपंच रोशन रेडकर पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचेर आनी संबंधितांचेर प्रभाव घालपाचे स्थितीत आशिल्ले. देखून तो साक्षीदारांक धमकावंक शकतालो वा तांचेर प्रभाव घालूंक शकतालो आनी पुराव्यांत हस्तक्षेप करूंक शकतालो. देखून बुधवारा उच्च न्यायालयान रेडकाराचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारलो. उपरांत बिरेस्तारा सकाळी रोशन रेडकार स्वता जावन म्हापसा न्यायालयात शरण आयलो. सध्या हणजूण पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला. They claim that they have arrested him in the remand application, which we said that since morning they had surrendered ourselves. That equals to arrest, so I cannot be arrested for the same offence twice. That is the point which we raised, and they were seeking 14 days custody. So judge has considering all this objection, given a 7 days custody for them, police custody. So तुम्ही argue केले, argument केले. No, only this, they were seeking the custody on a, our contention was that they are seeking the custody on an illegal arrest. They cannot arrest me again. That morning already arrest केलं मला. After surrender करून कोर्टाकडे, that equals to arrest under section 43 and 41 of BNSS. So म्हाका परत arrest करू शकना त्याच्यात. क्वेश्चन रेज केल्लो की ताका ऑलरेडी पयलीं कोर्टान अरेस्ट केल्लो सरेंडर जाला तो आनी मागीर ताका पुलीस परत अरेस्ट करपाक शकना. पूण आमचो मागीर तेजेर क्रॉस आर्ग्युमेंट आमी केले आनी कोर्टान ते कन्सिडर केले आनी ताका 7 दीस पुलीस कस्टडी आतां सद्याक ग्रांट केली. बोच फायर ट्रेजेडी आरपोरा हाचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा हाचो आयज एक व्हडलो दीस जावन आसा. कारण फाटल्याच दिसांनी पळयल्ल्या प्रमाणे पुलिसांनी हातूंत इन्वॉल्व जे सगळे 10 एक्यूज आशिल्ले हांकां अरेस्ट केली आनी ह्याच रिलेटेड जे 11वे आरपोरा पंचायतीचे सरपंच एक्स सरपंच रोशन रेडकर आसा हांच्यांनी आयज सकाळी येवन म्हापसा JMFC कोर्टान स्वताक सरेंडर केलेले आसा. जेन्ना तेंच्यांनी येवन कोर्टान सरेंडर केले तेन्नाच ताबडतोब त्या मागीर अंजूंचे जे पुलीस आसा तांच्यांनी तांची कस्टडी घेतली आनी जेन्ना सांजच्या तांकां रिमांडा खातीर परत म्हापशा जेन्ना JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले तेन्ना कोर्टान तांकां 7 दिसांची जी पुलीस कस्टडी आसा ती दिलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार. तुयें हॉस्पिटल GMCत लिंक करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. रोखडेच दोतोर आनी हेर कर्मचाऱ्यांची बेगोबेग नेमणूक जातली अशें अधिसुचोवणी जारी केला. तुयें हॉस्पिटल GMCत लिंक करपाची मागणी सरकारान मान्य केला. तशेंच बेगीनूच OPD सेवा सुरू जातली आनी फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत GMCक लिंक करपाचो सरकार विचार करता अशी माहिती लेगीत मुख्यमंत्र्यान दिली. नोटिफिकेशन इश्यू जावपाचो आहा पळय ते चालू आसता खबर ना म्हाका सांगला आमी फायल ऑलरेडी सायन नोंद घेतली आहा. इट इज डिमांड आशिल्ली सगळ्यांची की तुवें हॉस्पिटल खूब पयस आसल्या कारणान GMC कडेन लिंक जावची. ऑलरेडी ते लिंक करपाचें ठरलां. हेल्थ मिनिस्टरांनी आमचें स्टेटमेंट काडला तेजेर की ते लिंक जातलें म्हणून. ऑलमोस्ट तेंच्यो OPD ज्यो जावपाक जाय इनिशियल स्टेजीचेर त्यो OPD सुरू जातल्यो आनी इन लॉंग रन OT सुरू जातली. बाकीचे सगळे ह्या पद्दतीत करतले. इन फ्युचर तशाच पद्दतीत काणकोणाचें लिंक करपाक जाय आमकां. ओके सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जी सर्विसीस एट द रिमोटस्ट विलेज लोकांक मेळच्यो बऱ्योच ऑफिसीस मेळच्यो ही संकल्पना तेच्या खातीर.
भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे 30 आणि 31 जानेवारीक गोंया दौऱ्याचेर येवपाचे आसात. ह्या 2 दिसांत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक ते मार्गदर्शन करतले, तशेंच तांची आमदार आनी मंत्र्यां वांगडा ते बसका घेतले. 2027 वर्सा जावपी वेंचणुके विशीं ते पक्षाक कानमंत्र दितले अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळटा. दाबोळी विमानतळ बंद जातलो अशी वावडी पातळिल्ल्यान टॅक्सी चालकांच्या उदरनिर्वाहाचेर प्रश्न उप्र आशिल्लो. ह्या फाटभुंयेर येल्लो ब्लॅक युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनान येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होची भेट घेतली. नव्यानूच वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षाक मंत्री माविनान परबी भेटयली. तशेंच दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना हाचें आश्वासन दिलें. संरक्षण मंत्र्या वांगडा फुडली बसका जातली अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिलेली आसा. युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टार आसा. हालींच त्यांची इलेक्शनां जाली आणि आमचो नवीन निर्वाचक प्रेसिडेंट आमचे बाब प्रभाकर गाड ते निवडून येयले आसा आनी फूल तेजी हिंगा कमिटी आसा, इन्क्लुडींग साईनाथ जे जनरल सेक्रेटरी आसा, बाकीचे तेंचे ऑफिस बेरर आसा आनी सगळे आसा आनी ते युनियनमसली तेंचे फूल पॅनल निवडून येयल्ले आसा. ते म्हाका थँक्यू म्हणपा येयला. हाल्ली दाबोलीम एअरपोर्टा लागून आमी युनियन डिफेन्स मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंगा मेळ्ळे मान्य मुख्यमंत्र्या बरोबर. ताका लागून ते आमची न्यू कमिटी येयला, एक भेट म्हूण दिवपा येयला. तेच बरोबर थँक्यूय म्हणपा येयला. हांव तांकां इतलेंच सांगतालो, दाबोलीम एअरपोर्ट केन्ना क्लोज जावपाचें स्वप्नान सुद्दां तुमी चिंतनाका. जे पयल्यान हांव आसा आनी आमी एक परमनंट सोल्युशनूय काडपाक येयल्ले आसा. म्हाका एक फॉलो अप ट्रिपूय करची पडटली मान्य डिफेन्स मिनिस्टर आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्टराक मेळपाक. आनी तेन्ना तेणे आमकां मार्ग दाखयला कशें परमनंटली ते क्लोज जातले ते. परत आमी ताका मेळटले. सो तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की तुमी कांय तशी काळजी करपाची गरज ना. ते थोडे जाण म्हाका सांगताले तांकां एक एकदां न्हीद सुद्दां पडना म्हूण की दाबोली ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हूण. दाबोली एअरपोर्ट तांकां जाणवे आसा आनी आसपा जाय. एनादर 250 crores आतां आनी 2 एरो ब्रिज घालता आनीकूय मॉडर्नायज करता आनी त्यांचे फ्युचर प्लॅन आसा रेल्वे वयल्यान एक ब्रिज घालून दुसऱ्या सायडीन थिंगाय ते पार्किंग करपाक. राजन थिएटर आहा थिंगा भायर म्हणजे आनी जायती सुविधा दिवपाक. तांकां जायती सुविधाय मेळना टॅक्सीवाल्या बाकीच्या. ते सगळे आमी उलयत आसा तांचे. अल्टिमेटली ते जातले जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट उरलो अशें जालें न्हू, कोणूच हें करपाक जायना. एअरपोर्टा बद्दल जो विशय हाय लेवलार मांडला आनी तो एअरपोर्ट कंटिन्यू दवरलो, ताका लागून आमी सराक थँक्यू म्हणटा. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा. आनी आमकां सर टॅक्सीकारांक एकूच विश्वास आसा की आनी गोंयच्या लोकांक विश्वास आसा की दाबोली एअरपोर्ट सर्वात कसो कोण करीत जाल्यार तो मागीर सगळें करूंक शकता म्हणून. हालींच फाटल्या दिसांनी कितले आवाज येयल्लो की दाबोली बंद जाता. सो सगळ्यात पयलीं वी आर द मेन स्टेक होल्डर आनी मिनिस्टरान आमकां सदांच एक नांव दिल्लें आसा की वी आर द एम्बेसेडर्स म्हणून. ते प्राउड आमकां नांव टॅक्सीकार एम्बेसेडर नांव दिवपी मिनिस्टर आमकां. सो एकूच आतां आमच्या अध्यक्षान सुद्दां सांगिल्लें सर की सर आमकां एक रात्री न्हीद पडना कित्याक फाल्यां उठून सकाळी एअरपोर्ट परतो बंद जातलो, मातशें न्यूज बी येत जाल्यार आमकां आमी कितें पोट पडटलें. सो आमी हालीं ह्या दिसांनी पळयलां, आमी सोशल मिडियाचेर पळयता, प्रिंट मिडियाचेर पळयता. सर मिनिस्टर स्वता चीफ मिनिस्टर वांगडा आसलेलो, डिफेन्स मिनिस्टर मेळ्ळे आनी बऱ्यांतल्या बरें आमकां आज सरान एक उतर दिला की दाबोली हो कसो आपूण आसल्यार कसो जावन दिवचो ना. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्स हाणें लग्न सुवाळे वेळार रातचे 10 वरां मेरेनूच म्युझिक वाजोवपाक मेळटलें अशें विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाचेर सामाजीक कार्यकर्तो वॉरन आलेमावान खर टिका केल्या. हे नेम फक्त थळाव्यांकूच कित्याक लागू जातात? कांय दर्यादेग वाठारांत जाल्यार रातच्या वेळार चलपी पार्ट्यांनी व्हडा आवाजांत म्युझिक वाजयतात, तांकां कशी मेकळीक आसा असो प्रश्न लेगीत वॉरन हाणें केलेलो आसा. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान चेअरमॅनान एक मिस्टर लेविसन मार्टिन्सान एक स्टेटमेंट काढलो की बियॉन्ड 10 o'clock म्युझिक शुड बी स्टॉप्ड इन गोवा, एंटायर गोवा. दॅट इज द नॉइज रेग्युलेशन्स ऍक्ट. आय वॉन्ट टू क्लिअरली अंडरस्टँड what exactly are the rules, or do these rules, a rule of course गोंयकारांकू अप्लाय जाता जाल्यार do these rules are only for Goans and the locals, and these rules do not apply to people from Delhi, Maharashtra, Haryana and the other states? Because आयज हांव इन्सार पासून दिता when a local the weddings are काजरांक
as Levinson clearly mentioned, that weddings music has to be stopped by 10 p.m. If today we go to the north of Goa, towards Asagaon, towards Sukur, towards Kalangut, Arpora, Vagator, Anjuna, Morjim, music is being played till sunset, sunrise. 6-7 देखून म्युझिक येताय आणि हिंगा आमच्या साश्टीन व आमच्या गोंयकारांक जेन्ना काजरा जाताय तेन्ना म्युझिक कित्या बोंदा. इज लेविन्सन पेड अ सेपरेट फी. लेविन्सन चेअरमॅनाक हांव डायरेक्ट विचारता, तुका सेपरेट टॅक्स दिता पडटा म्युझिक मुखार काडपाक? तू हुंयच अधिकारान आनी हुंयच रायटान तू म्हणटा की गोंयकारांनी काजरा 10 बंद जावपा जाय? तुका हे हरियाणाचे, दिल्लीचे आणि ते तेमगे सेपरेट टॅक्स मेळटा, तुका प्रायव्हेट टॅक्स मेळटा तुका? अर्चित नायक हाणें काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्षपदाचो सोपूत घेतलो. अखिल भारतीय युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष उदय भानून अर्चित नायक हाका अध्यक्षपदाचो सोपूत दिलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर युवा काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यां खातीर 20% तिकेटी मागयतले आनी तिकेटी खातीर झगडटले अशें गोंय काँग्रेसीचे युवा अध्यक्ष अर्चित नायक हाणें सांगलें. इलेक्शन आसा हो कदाचित डिसेंबर सुद्दां जातले. 20% तरी तिकेट विधानसभेत हांव आमचे युथ काँग्रेसच्या ऑफिस बेरा खातीर मागतलो आनी तुमच्या कडेन हांव गरज पडल्यार तुमच्या बरोबर सुद्दां झगडटलो पदवी तिकेट. आमचे आय बिलीव दॅट एक एटलिस्ट 100 आमचे युथ काँग्रेसचे कार्यकर्ते युथ काँग्रेसचे ऑफिस बेरर रेडी जावचे टू लीड गोवा इन द फ्युचर. जावं ते लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटान जावं, म्युनिसिपालिटी जावं, पंचायती जावं, असेंब्लीन जावं, ते एमपी जावं, म्हाका एटलिस्ट एक 100 तरी मिनिमम युथ काँग्रेसीचे ऑफिस बेरर्स खंय ना खंय तरी इलेक्शन लडून ना ऑर्गनायझेशनान मोठ्या पदाचेर रावपा जाय ही माझी मनांतल्यान इच्छा. दक्षिणेतल्या पारंपारीक नुस्तेमारांचेर बरीच हावळ आयल्या. ह्या हंगामात नुस्त्याचो खर उणाव आशिल्ल्यान दक्षिण गोंय दर्यादेगेवयल्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक खर अडचणींक तोंड दिवचें पडिल्ल्यान कोलवाच्या नुस्तेमाऱ्यांनी खंत उक्तायल्या. फकत पावसांत गोंयकारांच्या ताटात सुकें नुस्तें पळोवपाक मेळटा. बाकीच्या म्हयन्यांनी गोंयकारांक ताज्या फडफडीत नुस्त्याची मेजवानी ताटात जायच आसता. नाजाल्यार जेवणाची एक उणी लेगीत गळ्या सकल वचना. फाटल्या वर्सा दर्याक वादळ आयिल्ल्यान नुस्तेकारांक बरोच परिणाम सोंसचो पडलो. तशेंच आतां लेगीत खर वाऱ्याक लागून चडशा पारंपारीक ल्हान बोटींचेर बरोच परिणाम जाला. तशेंच वार्षिक एलईडीचो विशय लेगीत पिडपाक लागला. गोंयांत एलईडी लायटीच्या वापराक बंदी आसून लेगीत अजून मेरेन चालूच आशिल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायला. ह्यो एलईडी बोटकार कुशीचे बारीक नुस्तें लेगीत मारून काबार करतात. जाल्यार नुस्त्याची वाड जातली कशी? पारंपारीक नुस्तेकार खातले कितें? हो सगळो दर्या तेंकाच जाल्यार आमी बारीक मनशांनी करप कितें? सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो तांकांच, आमकां कांयच ना. कागाळी केल्यार हालचाली ना. आमचें जगप कठीण जालां. नुस्त्याचेरूच आमचें पोट आसा. दर्याक नुस्तेंच ना जाल्यार आमी करप कितें? आमची गॅरंटी दितलो कोण? तिडकिल्ले पारंपारीक नुस्तेकार जाप मागतात. 2-3 दिसांनी वारसार कोताय टेकलो, उपरा वारसार कोताय टेकला न्हू. चडशे धाकले बी बोटी कितें जोटाय आनी ते कितें मार्केटाक पळय जाल्यार ते मागीर उडयता. बोटी कितें मेळटा चड मेळटा ते मार्केटाक येता. ना चड जालें म्हणून ते स्क्रॅपाक येता मार्केटाक. पूण एक्शन बोटी वचनाय. बोटी आहे, बोटी चालू आहे. बोटींग काय व्हडलें रिपोर्ट ना. फकत भाडो ते चालू. व्हडलें नुस्तें ना सद्या. व्हडलें नुस्तें भायर वयताय बोटी. तांकां जायना ताल्या गेल्या मेळटा. शेणाराचे माथ्यान ताली पयसो आसा ताली चड पयस जायना. सगळे 15 मिटराची ताचे फुगले येतले. 15 मिटर भायर पीड आहलो 2 दीस. 40 मिटराची पीड आहलो. एक मोठी आमगे 12 आहलो. भाड भायर 100 मिटराची देगे आनी भाड विकनाय ना. नुस्तें ना. सध्या किंगफिश बी बंद जाले. किंगफिश बी गेलो किंगफिश नांव मेळटाय 1 किलो 2 किलो ते चले. तितू बोट भायर सगल्याक बोटीन नांव ना.
केरळाचो गुजरात पासून पडे चड चड म्हारगाय येता कितें खबर ना 1000 रुपयान किलो इसवण इंग्लीश सीजन मातशें पयले मेळ्ळोलें थोडें आनी आतां कांयच ना म्हणल्यार सारकें कांयच ना थोडी ताल्ली मेळटाली तिवूय काबार जाल्या हें काबार जावपा कारण आहा हिंगा ती LED लायट घान आख्याच हिंगा लायट घाताय आनी त्याच उपरांत मागीर आनी बोगले घान आतां येतय चोय सगळे बंद आहाय हें दाखय तांकां LED लायट घाताय ती आतां नुस्त्याचे घरां भितर पील पड जाताय थिंग घाताय आनी हें सगळें आखें बारीक पील पासून ते मान काबार कोताय आनी नुस्तें जातो कितें कोण आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हातले कितें पयले LED लायट म्हणटाय ते पयलीं बंद जावपा जाय म्हणटा ते सगळो दर्या तें कांयच आनी आमकां बारीक मनशांक कितें आहा तेमी भायर वचोनूय लायट घाताय मागीर बोगले येताय थिंगाय घाताय आनी एक नुस्तें आतां आमकां ना ताल येताय दिवशी थोडीशी मेळ्ळ्या मेळ्ळी नाजाल्यार हाली येताय आमी कितें जालां हे LED लायट घान व्हडली सोण आनी बर नुस्तें आहा ते हाडाय एक ट्रिपीक ते क्रुटाचें नुस्तें हाडाय एक ट्रिपीक आनी आमी पावसा दिसा 1-2 दीस पयलीं वचोन आमी बारके घेवन आमचे पोटा भूक लागलो आमी गेले जाल्यार आमकां बोट दाखयताय ते आख्खो दर्या ते म्हाबाचो हे फाटी तुफान येयला पोतून सायक्लोन जालें आमकां दर्या वचपा मेळना आमी भियोन वयर रावले म्हणटा कितें जालां आतां आमगे बिजनस सारकें चड लॉस जाला ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा ते काबार जाय येयले आनी फिशरीज तांकां आतां हाडना व्हडली फिशरी ते कांयच कोण गेलें ना फिशरी फकत त्रास कोता बारीक मनशांक आनी हे भाशेन आमी आतां बारीक ट्रेडिशनल पड फिशरमॅन आहाय ते सारके काबार जाय येयले आनी हेज मुखार आमची गॅरंटी ना गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.